हांव ल्हान आसतना एक फावटी आमच्या घरा लागीं एकलो व्यक्ती माडार थावन पडोन मेलो. माडार चडलो तो एकाच बरा पडलो माडार थावन तो मेलो. तो तरणाटो मनीस मरची प्राय ताका न्ही, ताका बायल भुरगीं आसलीं. तो अचानक मेलो देखून सवकास गांवार खबर परगट जाली. तरणाटो मनीस अचानक माडार थावन पडोन मेला देखून ताचो आत्मो गांवार भोंवन आसा. लोकांनी सांगूंक सुरू केलें तो थंय हांगासर दिसता, रुखार दिसता, त्या कोणशा दिसता आनी ह्या बांय लागीं दिसता, त्या माडार दिसता म्हूण. लोक भियोंक लागलो, खंय वचना जालो. ते एकसुरे वचना जालीं. बायल मनशां, स्त्रियो, दादले सयत, तरणाटे सयत हर एकले भियेले. आनी त्या दिसांनी भियोन आसतना सगळ्यांच्या घरांत एकच उलोवणें, मेल्लें आसा गी, भूत आसा गी, सैतान आसा गी, तो दिश्टी पडटा गी. तो दिश्टी पडल्यार कितें करीत? थोड्यांक ती स्त्रियां बरी दिसता, लांब केस आसल्या बरी दिसता. दनपारां वता गेल्यार थोडे नाडी आसतात. नाडी कशे दिसतात? स्त्रियां बरींगी, दादल्या बरींगी. आनी ती दिसती जाल्यार तांचे पांय मुखार आसना, ते तांचे पांय फाटल्यान आसात. त्या दाड तांची वळख मेळटा. ते जिवेनी ते मेल्लें आनी भूत आसा, दुश्ट सकत आसा, ती दिसता. असलें सगळें उलोवणें. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. समयाचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो, तुमचे सोवें आसो. भोव मोगाच्यान एक गीत गावन आमी हो मागण्याचो वेळ आरंभ करया. काळीज म्हजें लालयता तुका, म्हज्या मोगाळ देवा. ना विशेव तुजे बगार म्हाका, म्हज्या खऱ्या जिवा, म्हज्या खऱ्या जिवा. दैवी गायना कंदाराच्या बुकांत गीत नंबर E3 पान नंबर 48, पेज नंबर 48. काळीज म्हजें लालयता तुका, म्हज्या मोगाळ देवा. ना विशेव तुजे बगार म्हाका, म्हज्या खऱ्या जिवा, म्हज्या खऱ्या जिवा, म्हज्या खऱ्या जिवा, म्हज्या खऱ्या जिवा. कश्टांनी अनवारां सोम्यान दी म्हाका आधार तुजो, दी म्हाका आधार तुजो. सांबाळ म्हाका धर तूं सोम्या, उपकार मागता हांव तुजो, उपकार मागता हांव तुजो. तूं सोम्या म्हजो आधार आनी बरवसो. जा जिणये वाटेर सांगात म्हजो, तूं सोम्या म्हजो आधार आनी बरवसो. जा जिणये वाटेर सांगात म्हजो. काळीज म्हजें लालयता तुका, म्हज्या मोगाळ देवा. ना विशेव तुजे बगार म्हाका, म्हज्या खऱ्या जिवा, म्हज्या खऱ्या जिवा, म्हज्या खऱ्या जिवा, म्हज्या खऱ्या जिवा. वय सर्गींचे बापा, तूं म्हजो खरो जीव जावन आसाय. तुजे शिवाय म्हजे थंय कसलोच जीव ना. तूं जावन आसाय बापा खरो जिवीत असो दातार. तुजे थावन म्हाका जिवीत मेळ्ळां बापा. आनी तुवेंच म्हाका तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय पातकाच्या बांद पासून तो सोडयलाय. म्हज्या पातकाच्या शिक्षेंतलो तुवें म्हाका निवारलाय. म्हज्या खातीर सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या मरणांत थंय सर्ग उगडलाय. वय बापा, तुका काळजांत तावन हांव अर्ग आनी होगलाप दितां. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे सगळ्या संवसारभर आसलेल्या आमकां समेस्तांक तुज्या मोगाच्या वेंगेन तूं सांगाता मेळयताय.
आज बापा तुजी वर्ती स्वता आमकां तूं उगडापी कर. तुज्या त्या स्वतांतय तुज्या ते उतरांतय तूं आमकां पवित्र कर. तूं आमकां भाग्यवंत कर. आमच्या भावार्थान तूं आमकां गूण कर. आमची पातयणी थीर कर. आमचो विस्वास वाडय. तुजेर पातयल्ल्या तुज्या भुरग्यांक बापा तूं साणी नाका. सर्गुक्तकान आशिर्वाद घाल. जे कितें गरजो आमच्या भावा भयणीक आसात त्या सर गरजांनी तूं तांकां पाव बापा. तांची पिडा गूण कर. पिडेस्तांचे कश्ट हळ कर. सोसून जायनातली दूख सोसून आसात बापा तांकां तूं त्या दुखींतले सुटका लाभय. ताच्या कुडीन तांकां सवकासाय दी. रातीक न्हीद पडनातल्या बरी न्हीद पडाशीं कर. मानसीक पिडेस्तांक गूण कर बापा. मानसीक शांती समाधान तांकां फोव कर. आनी विशेश जावन घरांत कुटुंबांत माया मोग एकवट समजणी सडदोड आनी दादोस काय फोव कर बापा. तांच्या वेपार वयवटांत तांकां बरो लाभ मुनाफो फोव कर. रीण आसल्यार रीण फारीक करूंक बापा तुंच आर्थीक आशिर्वाद दी. बेसांव दी बापा. कामनांतल्यान बरें काम फोव कर बापा. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन फोव कर. कामाची परिस्थिती बरी कर बापा. काम करून हाता पांयांक बळ भलायकी दी बापा. काजारी जिवितांत भुरग्यांच्या देण्यातल्या भुरग्यांचे देणें दी बापा. हर एक अस्कत काय पयस कर. हर एक भिरांत कावजेणी पयस कर. देंवसाराची खोटेपणाची पाताळीची सकत बापा आमच्या जिवितांत पयस कर बापा. दुश्ट सक्तेक सैतानाच्या काळोखाच्या सक्ते अंधकाराच्या सक्तेक बापा फरमाय आनी आमच्या तावन तूं पयस कर बापा. सुटका सोडोवणेचें अपुरबेचें जिवीत जिवंक तुज्या भुरग्यांक हर तारान तूं फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जो खरो देव तुज्या सगळ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड सरयता ससनाच्या ससनाक आमेन. भोव मोगाच्या न्हू तुमी सगळीं कशीं आसात. तुमकां समेस्तांक हांव नामान आनी प्राणाम पटयतां. हांव दैवी कोलोरेत्री मंदिर कार्नाड मुल्की मँगलोर हांगासर हांव आसां. हांगासर निरंतरी रेतीऱ्यो चलोन आसात. बोपय सक्रांचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान हांगासर हर एका दिसा आमी चलोन व्हरता. सीद प्रसारीत रेतेरी आमी करता. मोगाचें न्हू सुवार्ता आमी प्रकट करता. तुमकां देवा थंय आमी व्हरता. पळय देव जावन आसा आमच्या जिविताचो दातार. आमी त्या देवा थंय खऱ्या नीज देवा थंय फातीन दवरून हें संवसारी जिवीत देवाच्या मानाक आनी महिमेक उजवाडाचें जिवीत जावन आमी जियेवया मोगाचें न्हू. तुमच्या सांगाता हांव नियाळ करतां देवाच्या उतरांचेर. देवाचें उतर आमकां मेळटा मुणयो बुकान 10व्या अवसरान 14व्या वळीर. बूक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 10 वर्स 14. जे नश्टो भियेता तें ताचेर येता पूण जे प्रामाणीक मनीस आशेता तें ताका मेळटा. परतून हांव तें सांगता देवाचें उतर. जे नश्टो भियेता तें ताचेर येता पूण जे प्रामाणीक मनीस आशेता तें ताका मेळटा. आतां हांगासर ह्या देवाच्या उतरांत 2 तरांचे मनीस आसात. एक नश्ट मनीस आनी एक प्रामाणीक मनीस. नश्ट मनीस जिवितांत भियेता आनी जे कितें तो भियेता ज्या संगती विशयान तो कावज येता जे ताच्या जिवितांत घडत म्हणून तो आपधैर्य बगता आनी कळवळटा तळमळटा तेंच ताच्या जिवितांत येता. पूण जे कितें प्रामाणीक मनीस भियेनासतना देवाचेर भरवोसन राखून रावता तेंच ताच्या जिवितांत घडटा. आनी एका जाग्यार देवाचें उतर अशें म्हणटा जॉबाच्या बुकांत 3ऱ्या अवसरांत 20 आनी 5 वळीर. जॉब चॅप्टर 3 वर्स 25. जे हांव भियेतां तेंच म्हाका घडता. जे म्हाका आकांतान भरता तेंच म्हजेर येता. जॉब पात्रियर्क. आमी पात्रियर्क म्हणटा. पात्रियर्क म्हळ्यार बापूय म्हण अर्थ जाता. आमचो मालगडो बापूय. आमकां भावार्थांत एक मार्गदर्शन तो एक आदर्श एक प्रेरण एक धाकलो एक आमकां एक चलोवंक एक आदर्श वाट तो जावन आसा. आनी हो जॉब आमकां म्हणटा जॉब पात्रियार्क म्हणटा जे हांव भियेतां तेंच म्हाका घडता. जे कितें म्हज्या जिवितांत घडत म्हण हांव भियेतां. जे म्हज्या जिवितांत येत म्हण हांव भियेतां. जे म्हज्या जिवितांत जायत म्हण हांव भियेतां तेंच म्हाका घडता. आनी जे म्हाका आकांतान भरता तेंच म्हजेर येता. जे कितें आकांत आसा म्हाका अशें जायत तशें जायत तशें घडात तसले संगती जायत आनी तेंच म्हज्या जिवितांत येता. हांगासर आमी उडास दवरूंक जाय आसली एक विशेश गजाल कितें म्हळ्यार भिरांत सैतानाचें मोगाचें न्हू हातेर. भिरांत सैतानाचें हातेर आनी हे हातेर आमचो अस्कत भावार्थ
परगडता. जर तर सैतानान दिवचें तें हातेर भिरांत आमी आपणायलें, आमचो अस्कत भावार्थ परगट जाता. आतां भिरांत, तुमकां भिरांत आसा की कसल्या संगतीची? हांव ल्हान आसतना एक फावटी आमच्या घरा लागीं एकलो व्यक्ती माडार थावन पडोन मेलो. माडार सडलो, तो एकाच बरा पडलो माडार थावन, तो मेलो. तो तरणाटो मनीस, मरची प्राय ताका न्ही, ताका बायल भुरगीं आसलीं. तो अचानक मेलो देखून सवकास गांवार खबर परगट जाली. तरणाटो मनीस अचानक माडार थावन पडोन मेला देखून ताचो आत्मो गांवार भोंवन आसा. लोकांनी सांगूंक सुरू केलें, तो थंय हांगासर दिसता, रुकार दिसता, त्या कोणशा दिसता आनी ह्या बांय लागीं दिसता, त्या माडार दिसता म्हूण. लोक भियोंक लागलो, खंय वचना जालो. ते एकसुरे वचना जालीं. बायल मनशां, स्त्रियो, दादले सयत, तरणाटे सयत हर एकले भियेले. आनी त्या दिसांनी भियोन आसतना सगळ्यांच्या घरांत एकच उलोवणें, मेल्लें आसा गी, भूत आसा गी, सैतान आसा गी, तो दिश्टी पडटा गी, तो दिश्टी पडल्यार कितें करीत. आनी कुले म्हणलें तसलें. कुले म्हूण आमच्या गांवांत एक शब्द वापरतात, कुले. हे विशेश सुळी वारें आयिल्ल्या वेळार, सुंटारा गाळी आमी म्हणटा, ए सायक्लॉन कायंड ऑफ विंड, घुंवन घुंवन येवचें वारें येत जाल्यार तसल्या वाऱ्यांत कसली वायटाची सखत आसता ती दोळ्यांक दिसता गी. थोड्यांक ती स्त्रियां बरी दिसता, लांब केस आसल्या बरी दिसता. दनपारां वता गेल्यार थोडे नाडी आसतात. नाडी कशे दिसतात, स्त्रियां बरी गी, दादल्या बरी गी. आनी ती दिसती जाल्यार तांचे पांय मुखार आसना, ते तांचे पांय फाटल्यान आसात. त्या दाळ तांची वळख मेळटा, ते जिवेनी, ते मेल्लें. आनी भूत आसा, दुश्ट सकत आसा, ती दिसता. असलें सगळें उलोवणें. आनी आमच्याय घरा, हांव ल्हान भुरगो तेताळा, त्या आमच्याय घरांत असलेंच उलोवणें जातालें. पूण त्याच दिसांनी हांव इगर्जेंत रेतेरेचो एक सरमाव आयकल्लो. आतांय म्हाका उगडास जाता, थंयसर त्या रेतेरी वेळार दिल्लें तें देवाचें उतर. आनी हांव ही पवित्र पुस्तक त्या दिसांनीच वाचतलो. पवित्र पुस्तकाच्या अध्ययनाचें बूक बेंगलोर थावन म्हाका येतलें. आनी हांव तें अध्ययन करून वाचून तांकां त्या सवालांक जापी फाटीं हांव धाडटलो बेंगलोरा. थंयसर म्हाका वाचूंक मेळ्ळें आनी ह्या रेतेरी वेळार म्हाका आयकूंक मेळ्ळें. कोरिंतकारां बरयलें पयलें पत्र, आनी थंयसर 8व्या अवस्वरांत मेल्लें म्हणलें कांयच ना. आनी जें कितें बॉम्बे पुजांत, मुर्ती पुजांत देव म्हूण आमी आपयता, थंयसर इनवर्टेड कॉमा घाला, हें कांयच ना. आनी मुंदरसून सांब पावला मुखांत देवाचें उतर थंयसर म्हणटा, जाल्यारय देव म्हणलें आसात. ते कोण? जेन्ना बॉम्बे पुजा, मुर्ती पुजा आमी करता, त्या दाळा सरकाराचो जागो होगडायलेले, ते देवातावन बिस्कत जाल्ले देवदूत आतां संवसारार देंवसार जावन लुसिफराचे पाटलावदार जावन थंय भोंवन आसात. आनी हे आराधना शेतात, मनशांनी देवाक करी जाय आसलें आराधन ते आशेतात. पूण कोणूच मनीस तांचें आराधन करिना, तांकां कोणूच मान दिना, तांकां कोणी तांची स्तुती करिना. पूण ते आशेतात देखून मनशां ती भिरांत ते उपजयतात. म्हणजे देंवसार सैतान मनशाक कांयच करूंक शकना. म्हणजे कुडी रुपार ते दिसोंक असाध्य जायना. आमकां कुडींत तांकां कांयच बादल करूंक जायना. देखून मनीस जर तर भियेलो, मनीस जर तर कावजेलो, मनीस जर तर आकांतलो, तो जर तर त्या वेळार देवा लागीं वचना, देवा बदलाक तो संवसारी सक्तींचेर फात येवन तांचें आराधन करूंक लागता. ह्या विशयांत आमी रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 1 अवसरांत 20 आनी 1 वळीर आमी वाचता. देवाक ते वळखतले तरी, रोमन्स चॅप्टर 1 वर्स 21 ऑनवर्ड्स आमी वाचता.
देवाक ते वळखताले तरी देवाक फावो तो मान दिवंक तांणी इन्कार केलें देखून देवान ताचे अविश्वासी मती कुड्यो केल्यो देखून देवाची महिमा तांणी रचलेल्या वस्तून थंय बदलून घेतली. म्हणजे रुखांची पुजा केली, जानवरांची पुजा केली, सुकण्यांची पुजा केली, उदकाची पुजा केली, न्हंयांची, व्हाळांची, गुड्यांची, दोंगरांची, सुर्याची, चंद्रमाची, नखेत्रांची, जीवदाळींची पुजा केली. आनी अशें केल्ल्यांत तांणी न्ही जावन देवसराची मजत मागली, सैतानाची मजत मागली. देवसराक सैतानाक आपणाच्या जिवितांत स्वागत केलें. आनी हो देवसार सैतान बियां रुपार आमचेर प्रभाव घालता. भियेलोय तूं खावचेलोय तूं सगळोच घाबरताय. आमच्या घरांत सगळीं भियेल्लीं उलोवन आसलीं त्या दिसांनी मेल्ल्या विशान. तो एक मनीस माडार तावन पडला तरणाटो देखून ताचो आत्मो सगळ्यांनींतल्यांनी भोवन आसा देखून काळोख जावचे पयलें घरा येयचें खंय भोंवन वचो. पूण हांवें घरच्यांक स्पश्टरान सांगलें हांव भियेना. पवित्र पुस्तक स्पश्टरान सांगता मेल्लें म्हणलें ना. आनी देवसार सैतान आमच्या दोळ्यांक दिसना आनी तो आमकां कुडी रुपान कांयच करूंक शकना. आमी भियेल्यार मात्र तो आमचेर प्रभाव घालूंक शकता. अशें सांगतना आमच्या घरा एकल्यान म्हाका म्हळें तुका तितलें धैर्य आसा जाल्यार आतां वरां रातीची 9 जालीं. आमची उदकाची बांय एक लागभग 100 फीट पयस आसा. 100 फीट पयस आसा. थंयसर तूं वच आनी वचून त्या दाळा आमी बांयचें उदक बांयत देंवन काडचें आसलें. उक्तीच बांय देंवन तूं तातूंत धांवन एक चेंबू एक आयदान उदक काडून घेवन ये म्हळें. हांवें म्हळें हांव येतां. म्हजो जेजू म्हजे सांगात आसा. त्या दाळा ल्हान आसतना जावंक पुरो हांव 7-8-9 वर्सांचो भुरगो जाल्यार म्हजें थंय आसलें तें धैर्य. हांव घरचो चेंबू काडून गेलो. हांव गेलो. घरचीं सगळीं भियेलीं. नाका वचनाका म्हळ्यार हांव गेलो म्हळें हांव उठलो आनी गेलोच. हांव गेलो बांयक देंवलो. बांयक देंवलो चेंबू उदक बुडयता म्हणटा आसतना म्हाका कसली की एक सावळी त्या उदकांत दिसली. म्हज्या फाटल्यान कोणगी आसा म्हणल्या बरी. एक फावटी म्हज्या कुडींत झुम्म जालें. सगळें आंग म्हजें हल्लें खांपलें. एका तरेची खांप फुटली म्हज्या जिवान. हांवें मेल्लें तें हें कांयच ना म्हळां तरी हांगासर उदकांत कसली सावळी दिसा. म्हज्या फाटल्यान कोण तेदो व्हडलो मनीस उबो रावलो लागीं. परतून म्हाका पवित्र पुस्तकाचो उडास आयलो. जेजून सांगलेलीं उतरां भियेनाका घाबर नाकात हांव तुमच्या सांगाता आसा. जेजू म्हणटा मातेवाच्या वांजेलान 20:08 वर्सांत 20व्या वळीर भियेनाका घाबर नाकात हांव तुमच्या सांगाता आसा. देखून हांव भियेलो ना. हांवें म्हळें जेजू तूं म्हज्या सांगाता राव. हांव घाबरना हांव भियेना तूं म्हज्या सांगाता आसाय. आनी हांव फाटीं घुंवन पळयत आसतना आमच्या बांयच्या फाटल्या कुशीन व्हडलोसो एक रूख आसा आनी थंय आकाशाचेर संद्रेम बरो परजळटालो. संद्रेम असो उजवाड त्या रुखाचेर पडोन रुखाची सावळी त्या बांयत एका मनशा बरी पडलेली. आनी हांवें चेंबू उदकांत घालता आसतना उदक घालता आसतना ती सावळी येयल्ली हल्ल्या बरी जाली. ती सावळी हाललीच म्हज्या कुडींत एका रितीची खांप आयली. भियेलो आनी तेदोळ तितल्या भितर हांव म्हज्या फाटल्यान कोणी उबो रावला म्हण हांवें चिंतलें. पूण धैर्य घेवन देवाचें उतर म्हज्या काळजांत जगोवन हांव धैर्यान फाटीं पळयत आसतना म्हाका कळ्ळें ही संद्रेमाची सावळी रुखाची सावळी त्या बांयत पडल्या म्हण. हांव धैर्यान मोगाच्यान फाटीं आयलो उदक काडून. आनी घरा आयिल्लेंच घरच्यांनी म्हळें तुका भियोंक ना तूं. हांवें म्हळें हांव भियेलो. कित्याक भियेलोय? हांवें म्हळें बांयत देंवता आसतना म्हाका म्हज्या फाटल्यान व्हड एक जैत कातराचो राक्कोस आयलो आनी ताजी सावळी हांवें बांयत पडयली. तें आयकल्लेंच म्हज्या घरांत आसलीं थोडीं चेडवां बायल मनशां सयत भियान एक फावटी कांपलीं पयलीं. आनी कसो आसा तो नाडगी मेल्लेंगी देवसारकी जायतीं सवालां विचारूंक लागलीं. तितल्यार हांवें तांकां सांगलें जर तर तूं भियेताय तुका जायत्यो संगती दिसतात जे कितें नातलें सयत तुका दिसता आनी तूं भियेताय घाबरताय. जर तर तूं धैर्य घेताय तुज्या जिवितांत हर एका वायटाच्या संगतीचेर तूं जैत व्हरताय. आनी त्याच दिसांनी
एका भुरग्याक विशेश तरान ताप आयिल्लो आनी गांवार खबर आसली तो भुरगो त्याच दिसांनी घरांतल्यान भायर वता आसतना एका मार्गार 4 रस्ते कुडसोवच्या लागीं थंयसर एक कुवाळो कातून गेल्लो आनी त्या कुवाळ्याचेर कुंकुमा ते पळोवंक तांबडे तांबडे रक्ता बरी आसता तें कुवाळ्याचेर गेल्यार रक्ता बरी दिसता तसलें आसलें थंयसर इल्ले लिंबे कातून गेल्ले तो चेडो खेळटा आसतना गोत्तून आसतना तें कुवाळो चेर पांय दवरून उतरोवन गेलो आनी ताच्या पांयाक इल्लें तांबडें लागलें तो भुरगो जाल्ल्यान ताका कांय गोत्तो ना तो कांय भियोंक ना पूण तो इस्कालतान फाटी येता आसतना तशें जाल्लें आनी उपरांत तो घरा गेलो घरच्यांनी ताच्या पांयान कितें तांबडें लागलां तें ताका कितें म्हूण विचारलें तितल्यार ताकाय उडास येवना मागीर जायतो प्रयत्न केले आपण ताका ताणें म्हळें वाटेर कालेंगी म्हज्या पांयांक लागलें तर वाटेर कली मनजात मान घाल्ली थाचेर पांय दवरला आसता म्हणून त्या भुरग्याक हाडून फाटी आसतना वडांनी येवन पळयत आसतना तो कुवाळो कातून गेल्लो आनी ताचेर कितें कुंकुमा घाल्लें आनी थंयसर लिंबे कातून घाल्ले तें पळयल्ल्यानच तांणी म्हळें हें कसलें माट मंत्र करून घालां तर आमच्या भुरग्यान ताचेर पांय दवरला माट मंत्र म्हळ्यार भुरग्यांनी विचारलें तें कालेंगी म्हणून तांणी म्हळें माट मंत्र म्हळ्यार कोणी नाच जायचें मोरा जाय सत्यानाश जायचें म्हूण घालां ताचेर तुवें पांय दवरलो जाल्यार तुजेर ताचो प्रभाव आसा म्हणून व्हड्यांनी ताच्या मतींत भिरांत घाली ताजे उपरांत ताका ताप आनी कुलकुलो आनी त्या भुरग्याक डाक्टर लागीं व्हेल्लें वखद काण गेलें पूण ताचे चड तांणी पाद्रापा लागीं सांगलें वळा आतां उडास आसा तांच्या घरा पाद्राप आयिल्लो पाद्राप येवन असलो स्टॉल घालून आगमें शेणोवन भुरग्याचेर तांणी सांगलें जावन आसा आनी हो भुरगो संपूर्ण तरान बरो जाला हांवें देंवसराच्या सैतानाच्या सक्तेक हांवें हुकूम घाल्या कसलेच माट मंत्राची खोटेपणाची पातळाची सकत ह्या भुरग्याक कांयच करूंक शकना कित्याक जेजूच्या आमोलीक रगतांतय हो भुरगो सुरक्षीत आसा आनी उपरांत मोगाच्यान तो भुरगो संपूर्ण तरान बरो जालो आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू हे संगती हांव तुमकां सांगता कित्याक की म्हळ्यार आमच्या जिवितांत देंवसार सैतान भिरांत कावजेणी आपथैर आखांत म्हणल्यार तसलीं हातेरां वापरता जर तर आमी जिवितांत भियेता घाबरता आमी सगळेंच आमकांच आमी देंवसाराच्या हातान समर्पण दिता जेन्ना आमच्या जिवितांत आमी धैर्य घेता आमचें जिवीत आमी देंवसाराचेर सैतानाचेर जैत व्हरूंक आमी शकता आमच्या जिवितांत आमकां भिरांत आसता थोड्यांक भिरांत आसता शिमेस्त्रीन मेल्ली आसा कोणा म्हणून पूण पवित्र पुस्तक स्पश्ट सांगता मोगाच्यान मेकलीं सगळीं देवाच्या पांयां तळाव येतात ह्या संवसारांत ती आसूंकूच साध्य ना तांचे निर्जीव कोड थंयसर शिमेस्त्रींत कुसता तांचो आत्मो देवा मुखार आसता कोणूच मेल्ली म्हणली ह्या संवसारांत आमकां पळोवंक आमी शकना ती आमचेर प्रभाव घालूंक शकना थोड्यांक आसता भिरांत आमास म्हळ्यार त्या दिसांनी रातीक संद्रे मातसो उजवाड आसना देखून विशेष काळखी रात आसता नखेत्रांत सयत थोडे पडेन दिसना जाल्यार बारीक खस रातीक चलोवंक आनी त्या काळोखांत आमकां थोड्यांक भिरांत दिसता खंडीत जावन भिरांत दिसता कित्याक वाटेर कसले जीवदाडी आसूंक साध्य आसात कांटे आसूंक साध्य आसात कणी आसूंक साध्य आसात खंदक आसूंक साध्य आसात पूण गरजे भायली भिरांत म्हाका तुका येत जाल्यार आमी नाका जाल्लें आसा म्हूण आमी चिंता पूण न्ही जावन तसलें कांयच ना नाड जावन आनी कितें देंवसार सैतान सयत आमकां कुडीन आमकां कांयच बाधक करूंक शकना ताणें आमचेर प्रभाव घाल्या केवळ भिरांती मुखांत्र कावजेणी मुखांत्र आपदैरा मुखांत्र आकांता मुखांत्र थोड्यांक भिरांत मोद्यान रातीची आनी थोड्यांक भिरांत काळोखाची आनी थोड्यांक भिरांत कसलेय देंवसराक सैतानाक समर्पिल्ले जागे आसले जाल्यार कसले मनजातीचे मुर्ती कर दवरल्यार खंयच्याय बोंबी कर दवरल्यार तांकां पळयल्या थोडे पटी थोड्यांक भिरांत मोगाचें असल्या खंयच्याच संगतीक आमी भियोवची गरज ना भियेल्यार मोगाचें आमी चड आनी चड मरणाक लागीं जाता हाका बरो धकलो आसा आमकां मातेवाच्या वांजेलान थंयसर समया जेजूचे शिस जेजूक सोडून दोणीर बसोन पोलतडी वचोंक पळयतात सांजेच्या वखदार जेजू तरी दोंगरा वयर चडला थंयसर मागण्यार तो आसा जेजूचे शिस सारोवर उतरोवन तळें उतरोवन दर्यो उतरोवन तेवशिल्यान वचोंक प्रयत्न करतात जेन्ना जेजू तांचे सांगता ना सगळी रात तांणी दोण वचिल्ल्या त्या पंथाक वचोन ते पावना आनी सकाळींची वरां 3 जाल्यां आनी त्या वेळार काळोखा कांयच तांकां दिसना तांची दोण त्या पंथाक पावना ताच्या वयल्यान शिरांदरीचो पावस तुफान बुडटा तांची दोण बुडटा अशी बघता ते सगळेच भियेले आनी कावजेले म्हणटा पळयत पुस्तक आनी भियेल्ल्या कावजेल्ल्या वेळार तांकां बगलें ते मरतात म्हणून आनी ते बुडतात म्हणून ताजे वयल्यान दर्याच्या उदका वयल्यान कोणेंगी सोलोन येवचें तांकां दिसलें
देखून तांणी व्हड आकांतान बोब मारली, मेल्ले मेल्ले म्हणून. हो एक गुर्तू. तांणी चिंतलें ते आतां मरतात, ते नाश जातात. कित्याक ते भियेले, ते खावजेले. देंवसारान सैतानान भिरांत म्हणले एक हातेर वापरून ते मरतात म्हणली ती भिरांत कावजिणी तांच्या मोतींत काळजांत उपजशें गेलें. पूण उपरांत आमी पळयता न्हीज जावन थंयसर चलोन येवन आसलो. खंयचेय मेल्लेनी, नाडीनी, देंवसारीनी, सैतानीनी, लुसिफेरीनी, कोणूच न्ही, सोमी जेसूस. पूण त्या देंवसारान, खोट्या स्पिरितान, लुसिफेरान तांची भिरांत तांच्या सत्यानासाक कारण जावच्या बरी केलें. पूण जेन्ना सोम्या जेसूचो ताळो तांणी आयकलो, जेजून तांकां म्हळें भिये नाकाच, हांवूच तो. मोगाच्यानो ही उतरां उडास दवरा. भिये नाकात, हांवूच तो. आमच्या जिवितांत जेजू हरी एक फावटी म्हणटा भिये नाकात, हांवूच तो. जेन्ना आमी पात येता सोमी जेजूस आमच्या जिवितांत आसा, आमी सोम्या जेजूक व्हडा मोगान आमच्या जिवितांत स्वागत करता. सिमोन पेद्रू तक्षण म्हणालो, सोम्या तूंच तो जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलोवंक म्हाका फरमाय. तक्षण सिमोन पेद्रू दोणी वयलो सकला देंवता, उदकाचेर चलता. येदोळ पर्यंत उदकाचेर चलोवना. आतां उदकाचेर चलोवन जेजू सरशी पावता. वय मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत पिडा येताना थोडी जाणां भियेतात, कॅन्सर येताना भियेतात, नांव नातले तसले पिडा थोडे फावटी हेपेटायटस ABCD म्हणून सबारतणाचे आसात. किडनी फेल्युअर जाता, थोड्यांक एकाच परा काळजाची पिडा आसा म्हण कळटा, मानसीक पिडा येता, ब्रेन ट्युमर जाता, या पेनकार्ड मारता, या व्हड अवघडान जातात. अशें अवघडान जाल्ल्या वेळार थोड्यांनी म्हणचे आसा फादर थंयसर कसली की वायटाची खोटेपणाची सकत आसली, देखून म्हाका परतून परतून थंयसर अवघडां जाली. असल्या वेळार आमी भियेल्यार कावजेल्यार मोगाच्यानो देंवसार आमकां ताच्या हातारांत जावन वापरता. आनी थोडे जाणां सोम्या जेजू लागीं वेच्या बदलाक कोणी माट मंत्रां करता लागीं, मंत्रवादा लागीं, जादू मंत्रां करता लागीं, घडयाघरां लागीं, बोटां लागीं आनी तांत्री लागीं, विविध मनशां लागीं वचून मोगाच्यान तांच्या जिविताचे सत्यानाश करून गेले आसा. देवा थावन पयस गेल्ले आसात. आनी अशें वचोंक की मोगाच्यान आमच्या मदें थोडे फोडकिरे प्रवादी सयत आसात. पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांत दुसऱ्या वसरांत पयल्या वडीर थावन आमी अशें वाचता. 2 Peter chapter 2 verse 1 to 3. इस्रायलाच्या लोकां मदें फोडकिरे प्रवादी आसले, परी तुमचे मदें फोडकिरे शिक्षक उरतले. नास हाडची सूक शिकोवन सोरयां ते शिकयतले. असलें तांची सोडवण केल्ल्या सोम्याकच ना करूंक पावतले आनी शेकी आपणाचो नास मागून घेतले. जायते जण असल्यांच्या बास्कळ सालीचो पाटलाव करतले आनी असल्या तांच्या साली वरवीं स्वताच्या वाटेक ते अवमर्याद हाडटले. स्वंत आदायाच्या आशेन फोडकिऱ्या आनी काल्पनीक काणयांनी तुमकां ते फटयतले. जायत्या काळांनी तांचेर उसारलें ख्यास्तीचें फैसल तांचे वयर भेजल्या शिवाय रावशें ना. देखून कोणी तुमकां नीज खऱ्या देवातान पयस व्हरता मोगाच्यानो तांकां तुमी धैर्यान फरमायचे पयस सरा म्हजे सरशील. सैतानाक लाभ दिले न्हू, सैतानाच्या पक्षाचे न्हू, म्हजे तान पयस सरा. खऱ्या नीज देवाक सोड आनी कोणा सरशी हांव वचना. सिमोन पेद्रू जेजू लागीं वता आनी उदकाचेर चललो. कसली पिडा आसल्यार मोगाची कितले जाणां अजापां विजमितां जाल्लीं आमकां हांगासर आमकां साक्षीतात. कॅन्सर पिडा आसली, मरता अशें बगलें, पूण सोम्याक उलो मारलो सुदैविकलो रेतन मंदिर येवन आराधना वेळार मिसाच्या बलिदाना वेळार तांकां देवान गूण केला. व्हड नश्टांत रिणांत आसल्यांक देवान अजापांनी म्हणल्या पळय रीण फारीक करून फावो केला. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस खर्ग आसल्या दिसांनीच बायल्या गांव वचोंक जायनातल्यानच देवान त्या दुबय या गल्फाक वचून थंयसर खांब मेळाशें देवान फावो केला. कॅनडा, जर्मनी, अमेरिका वचोंक साध्यच ना म्हणल्यांक वचोंक साध्य जालां. भुरग्यांचे देणें ना, साध्यच ना म्हणल्यांक भुरग्यांचें देणें जालां. काजारीची सैरीक जायनातल्यांकच ह्या कोरोना व्हायरस खर्गा वेळारच सैरीक जावन काजर जाला. देवाक तूं उलो मारताय तुज्या जिवितांत असाध्य जाल्लें साध्य जाता. पेद्रू उदकाचेर चल्लो, त्या दळपर्यंत उदकांत हुपेला तो, उदकांत बुडोवन मासली जाल्ल्या ताणें, पूण उदकाचेर चलो ना, तें साध्य जालें. सोम्याचेर बात येताय उदकाचेर चलोवंक जाता. आनी जर तर तूं बुडताय, सिमोन पेद्रू बरी बोब मार. सिमोन पेद्रून कितें म्हणें, सोम्या हांव बुडतां म्हाका बचाव कर. सोम्या हांव बुडतां म्हाका बचाव कर. मोगाच्यान आमी देवाक उलो मारूं शिकया. हांव बुडतां म्हाका बचाव कर. सोम्या जेजून ताका हात दिवन ताका उखल्लो आनी ताका बचाव केलो. आनी कितली अपुरबायची उतरां. सिमोन पेद्रू आनी जेजू दोनीचेर आयजलेच सगळें शांत जालें. दर्यो शांत जालो, वारें वादळ शांत जालें, पावस रावलो आनी प्रशांत वातावरण. सोमी जेजू आमच्या तंबांत, आमच्या काळजांत, आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत आसल्या वेळार मोगाच्यान सगळें शांत आनी प्रशांत जाता. देखून जिवितांत म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, केदींच भियेनाका. केदींच देवातान पयस वचोन शिरापा खाली येनाका. शिराप तुज्या जिवितांत जोडून घेनाका. खऱ्या निज देवातीं तूं सदांच तीर राव. केदाळ तुका जाता म्हयन्याक एक फावटी या ताचे की चड फावटी जर जाता बरें कुमसार तूं जा.
नितळ निर्मळ काळजान भोव पवित्र येवकरीस तूं स्विकार कर. जेजू तुज्या काळजान घे सदांच. जेजू सांगता तुजें वैयक्तीक जिवीत, कुटुंबा जिवीत आनी सामाजीक जिवीत जिये. देंवसाराच्या कोटापणाचे सकत तुका हात सयत लावंक शकना. ताच्या बदलाक पवित्र भाग्यवंत देवाक मानवालें जिवीत तुजें जातलें. तर आमी दोळे धांपून मागणें करया. बोमंगळा सर्गीचे बापा, आयच्या दिसा तूं आमचे लागीं उलयलाय बापा. तूं आमचे संगी आसता आसतना बापा तूं आमकां वाटयताय, निवारताय, सांबाळताय आनी सुरक्षीत आमकां आमचो हात धरून चलयताय. आमच्या कुशीक 1000 जण, आमच्या उजव्या 10,000 जण मरण पडटी जाल्यार कसलेंच वायट आमच्या सरशी येवंक तूं सोडिनाय. नश्ट्यांक कसली मजुरी फावो जाता ताका एक आमी एक साक्ष जातले हांव बापा. तुका आमचो आसरो, तुका आमचें निवास स्थान करून घेतलां देखून तूंच आमकां सर वायटा विघ्नांतले राखताय आनी सांबाळटाय. लांब आवक दिवन आमकां तो दोशी करताय. बरी भलायकी आमकां तूं दिताय. मतीचें शांती समाधान तूं आमकां फोव करताय. ह्या संवसारांत जें कितें गरजेचें सगळें तूं आमकां दिताय बापा. तर दिव्य वाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमांत वांटेले जावच्या सर म्हज्या भावा भयणीचेर आशिर्वाद घाल. तांच्या गरजा प्रमाणे बापा तूं तांकां तुजी कृपा फावो कर. पिडा गूण कर, कश्ट हळू कर. आर्थीक आशिर्वाद दी, बेसांव दी. जिवीत तांचे उजवाडान भर. सदांच तुज्या हाजारपणाचो संतोष आनी दादोसकाय तांकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. काळीज मोजें लालेता तुका मोजा मोगाळ देवा. नाविशेव तुजे बगार म्हाका मोज्या खऱ्या जिवा, मोज्या खऱ्या जिवा, मोज्या खऱ्या जिवा, मोज्या खऱ्या जिवा. तुजे थंय धांवून येता सोदून तुजो आसरो, सोदून तुजो आसरो. म्हजें सर्वच तुका दिता, ना कोण म्हाका दुसरो, ना कोण म्हाका दुसरो. तूं सोम्या म्हजो आधार आनी बरवोसो. जा जिणये वाटेर सांगात तुजो. तूं सोम्या म्हजो आधार आनी बरवोसो. जा जिणये वाटेर सांगात तुजो. काळीज मोजें लालेता तुका मोज्या मोगाळ देवा. नाविशेव तुजे बगार म्हाका मोज्या खऱ्या जिवा, मोज्या खऱ्या जिवा, मोज्या खऱ्या जिवा, मोज्या खऱ्या जिवा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्त तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. परतून आमी सांगाता मेळटा पर्यंत सम्या थंय मोगाच्यानो आसरो घेया. सर तुमच्या कामांनी तुमी सुफळ जातल्यात.